मोरजी दर्यादेगेर आवाज प्रदूषणाचो त्रास सोसीत एका ऑलिव्ह रिडले कासवाचे मोरजे दर्यादेगेर आगमन जाले। या ऑलिव्ह रिडले कासवान 98 तांतयां घातली। रान खात्यान ताका सुरक्षा दिल्या। मोरजी आनी मांद्रे दर्यादेगी वाठारार संवेदनशील वाठार म्हूण जाहीर केला। दर वर्सा नोव्हेंबराक ऑलिव्ह रिडले कासवाचे आगमन जाता, मात अंदू कांय कारणांक लागून कळाव जाल्लो। आज आमी तेमवाडा मोरजी दर्यादेगेर आसात आनी ह्या दर्यादेगेर फाटल्या 1997 सावन ते आयज मेरेन कांसव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणे राबयली वयतात। आयज 27 तारखेक हांगासर एक कासव आयले आनी तांणी 98 तांतयां घातलेली आसा आनी ह्या तांतयांक सुरक्षा दिवपा खातीर वन्य विभाग सरकारच्या माध्यमांतल्यान एका सुरक्षा दिवपाचें काम सध्या सुरू आसा। एका वाटेन ध्वनी प्रदूषणाचो मारो आनी हे दोन्ही किनारे आपले मोरजी आशवे मांद्रे हे दोन किनारे संवेदनशील किनारे म्हणून जाहीर केला आनी हांगासर सांजे 7 वरां उपरांत कसल्याच प्रकारचे लायट्यो, ध्वनी प्रदूषण, एखाद्यो संगीत रजनीची कार्यावळ किंवा फायरवर्क करपाक निर्बंध आसात, पूण हाची योग्य तरेन अंमलबजावणी जायना। सुरवातेक व्हडा प्रमाणात कासवां येताली, आता खंय तरी कमी जाल्या अशी शंका आसा। पूण सरकारान ही मोहीम राबयतना जे थळावे नागरीक आसात, थळावे व्यावसायिक आसात, तांकां विश्वासान घेवपाची गरज आसा।